क्रूज टर्मिनलांचेर टॅक्सी ऑपरेटर आनी बसवाल्यांमदीं वाद जावन घुसपागोंदळ जालो. एमपीटींत 2 बोटी आयिल्ल्यो. तांची सारकीच प्लॅनिंग जाल्ली. पर्यटक बोटींतल्यान देंवले, तांची सारकी सोय जाली. मात उसरां रातीक तिसरी बोट आयली, ज्या विशीं सारकें प्लॅनिंग जावंक ना. पर्यटकांक व्हरपी बशी गेटी भायर उरल्यो आनी सगळो घुसपागोंदळ जालो म्हूण DYSP सलीम शेख उलयला. RDX गोवा खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक. एक्चुअली थंय 2 बोट काल येवपा आशिल्ले, शेड्यूल बोट्स, एक इंटरनॅशनल आनी एक लोकल म्हणजे ती बॉम्बेच्यान मागीर ती लक्षद्वीप वता आनी मागीर ती गोंयान 3 कडेन रावंड मारता, आनी एक क्रूज बोट इंटरनॅशनल पॅसेंजर ते देंवपाचे क्रूज बोटाचे. जाल्यार ती 2 बोट येवपाचे आशिल्ले, तर दोनूय बोट आयले ते टायमाचेर एज शेड्यूल. सो ही बोट येवचे पयलीं आमी सगळ्यांचे जे स्टेक होल्डर्स आसा तेंची आमी मिटींग घेता, सो ते कांय कन्फ्युजन जावपा जायना आनी सगळें स्मूथली जावपा जाय म्हणून. सो अशीच आमी मिटींग वयर हार्बर मार्मागोवा पुलिशेर आमी मिटींग घेतली. तितून ऑनरेबल MLA आयिल्लो, मागीर ट्युरिस्ट टॅक्सी जे ऑपरेटर्स ते आशिल्ले, बस ऑपरेटर आशिल्ले, आनीक जे कोण हेका हँडलिंग करता आपले GM बक्षी, मागीर ऑटो ऑलिव्हेरा, सगळे जे कनेक्टेड आसा न्ही स्टेक होल्डर सगळे वयर आयिल्ले आमच्या ऑफिसार. आनी तितून आमी फूल मॉडेलिटीज डिस्कस केले, कोणाचे कितके बोट येतले, कितके पॅसेंजर देंवतले, मागीर कितके बसी येतले सगळे. आनी तितून आमी टोटल प्लॅनिंग केल्लें, आनी प्लॅनिंग जावतकच दोगांयचे आमी सगळे अरेंजमेंट करून आमचोय स्टाफ घातलेलो त्या भितर, सो अपॉयंटेड टायमाचेर. मागीर दोनूय बोटाचे सगळे हँडलिंग प्रॉपरली जालें, कांय प्रॉब्लेम जावना. समथींग अरावंड 250 ट्युरिस्ट टॅक्सी तांचे ट्युरिस्ट बसी टॅक्सीज तांचे भायर गेले लोकल पॅसेंजर घेवन, आनी अबावट 22 बसीस जे टूर ऑपरेटरान प्री बूक केले तेय गेले. सगळे स्मूथ जाले, कांय प्रॉब्लेम जावना. बट ऑल ऑफ सडन मागीर आनीक आमकां राती एक इन्फॉर्मेशन दिले, प्रिवियस नायटीक लेट नायटार इन्फॉर्मेशन की एक आनीक तिसरी बोट येता म्हणून. तिसरी बोट येता आनी तितून समथींग अरावंड 80 पॅसेंजर देंवतले म्हणून. आनी हेणे तेजे 80 पॅसेंजर देंवतले म्हणून तितून 80 पॅसेंजर सगळे 4 बसीन वचपा आशिल्ले म्हणून अशें इन्फॉर्मेशन आमकां दिल्लें. सो तें जालें कितें, 4 बसी घेवन आयलो तो आनी ते भायर ताणें बसी दवरले. आनीक एका दुसरे जे CISF आसा ताका तांणी भितर बोटी कडेन व्हरपाक ताका परमिशन दिवना, कित्याक ताका ताणें इंटिमेट करूनाशिल्लें 4 बसी. सो हे बसी भायर उरले ते 80 पॅसेंजर देंवले बोटीच्यान ते बसीन वचपाक. आनीक भायर हेंचे मदीं आशिल्ले ट्युरिस्ट टॅक्सीज ते समजले की हे आतां पॅसेंजर येयला आनी आमकां हे भाडें मेळटलें म्हणून. सो हे कन्फ्युजनान ते बसी कडेन पावूना लोक, आनी हितून कन्फ्युजनान ते लोक म्हणले की हांगासर कितें प्रॉब्लेम आसा ते काडले आनी ते बसीन काडले ते सगळे पॅसेंजर 80 वचून बोटीन बसले. सो तितून आमकां कांय प्लॅनिंग करपाक मेळूना. सेकेंडली हे बसी जे आतां ताणें भायर दवरलेले ते बसी एक्चुली ते CISFच्या गेटीचे भितर येवपाक जाय, आनी ते जशे बोट देंवली बोटी लागली बोटीच्यान ते स्टेअरकेसान देंवन ते डायरेक्ट बसीन बसता. अशी ही सिस्टम आसता एवरी टायम. हय, गेट पास करून तेंच्यांनी ते जो टूर ऑपरेटर आसा तेणे ते सगळे अरेंजमेंट सारके करूं नाशिल्ले, सो म्हणून हे बसी भायर उरले.